टीव्ही. नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक माय मगाचे येवकार. सगळ्यांक बरी दनपार आवडत आणि हांव दीप्ती काकोडकर. लंच टाइम न्यूजाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवच्यो मुखेल खबरो. हायकोर्टाच्या हस्तक्षेपा उपरांत 15 वर्सांच्या लैंगिक अत्याचार जाले चली आनी ताच्या 7 भुरग्याक केले फामिलीच्या सुवाधीन. आरोपीची डीएनए चाचणी परतून पॉझिटिव्ह आयल्या उपरांत बाल कल्याण समितीन घेतलो निर्णय. 15 ऑगस्टाक राष्ट्रपती भवनात जावपी स्वातंत्र्य दिसाच्या येवकार सुवाळ्याक गोंयच्या परंपरेचे जातले सादरीकरण. येवकार सुवाळ्यात दिवली नाच, घोडेमोडणी तशेंच खासा खाद्यपदार्थ, पातोळ्यांचो आसतलो आस्पाव. मोर्जे वाठारांत पोके फॅमिलीन आपली गणेश मूर्ती तयार करपाची 150 वर्सांची परंपरा दवरल्यात तिगोवन. पोके फॅमिली चिकण मातयेपासून तयार करतात आकर्षक गणपतीच्यो मूर्ती. नावेली गरजे मुखार बसयल्ले एआय कॅमेरांक थळाव्यांनी केलो खर विरोध. 500 मीटर अंतराचेर पेट्रोल पंपा लागसार आनीक एक एआय कॅमेरा आसतना इतल्या लागींच्या अंतराचेर 2 कॅमेरा लावपाची कसली गरज, थळावे मागतात जाप. पणजे आझाद मैदानाचेर परवानगी न्हयकारिल्ल्यान राजकीय आरक्षणाचे मागणे खातीर आता 13 ऑगस्टाक माड्डोळा जातलो उठाचो महामेळावो, सांगता उठाचे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप. आणि एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांग, अल्पसंख्याक, ईडब्ल्यूएस विद्यार्थ्यांक 4% व्याजदरात शिक्षणा खातीर रीण उपलब्ध करून दिवपाक सुरू केल्या नवी येवजण. हाचे अर्ज संबंधित महामंडळांतले उपलब्ध करून मुख्यमंत्र्यान दिली माहिती. आता खबरो विस्तारान. लैंगिक अत्याचार प्रकरणात निमाण्या 15 वर्सां पिरायेच्या आवय आणि ताच्या नवजात भुरग्याक तांच्या कुटुंबाच्या सुवाधीन केले. उच्च न्यायालयान हस्तक्षेप करून आरोपीची डीएनए चाचणी परतून पॉझिटिव्ह आयल्या उपरांत उत्तर गोंय बाल कल्याण समितीन हो निर्णय घेतला. 15 वर्सां पिरायेचे लैंगिक अत्याचार जाल्ली आवय आनी ताचे नवजात भुरग्याक सुमार 2 म्हयने संस्थेन दवरिल्ले. ह्या प्रकरणाची नितळ चौकशी जावची आनी चलयेचेर कसलोच दबाव जावचो न्हय हे खातीर उच्च न्यायालयाच्या निर्देशा प्रमाण ही व्यवस्था केल्ली. मजगती आरोपीक अटक केल्या आनी ताचे डीएनए चाचणी पॉझिटिव्ह आयिल्ल्यान चौकशेत महत्वाची सुदारणा जाल्या. उच्च न्यायालयान चौकशी पुराय जाल्ले निरीक्षण करून बाल कल्याण समिती कडेन चलयेक आनी भुरग्याक कुटुंबांच्या हातात दिवपाचो निर्णय घेवपाचो निर्देश दिला. ते प्रमाण उत्तर गोंय बाल कल्याण समितीन पालकांची परिस्थिती, चलयेची इत्सा, तिचो हेत आनी सामाजीक चौकशी अहवाल पळोवन दोगांकूय कुटुंबाकडेन दिवपाचो आदेश दिलो. या प्रकरणात जुलैत अल्पवयीन चलयेन सरकारी हॉस्पिटलाच्या शौचालयात भुरग्याक जल्म दिल्ल्यान पुलिसांनी केस नोंद केल्ली. तशेंच उच्च न्यायालयान तपास अधिकाऱ्याक चौकशी वेळार चलयेचो विश्वास मेळोवन आरोप्याक वळखुपाक मार्गदर्शन केल्ले. निमाणे चलयेन आरोपीचे नाव लागच्या मनशाकडेन उक्ते केले आनी ताका लागून चौकशेक महत्वाची दिका मेळ्ळी. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. 15 ऑगस्टाक राष्ट्रपती भवनात जावपी स्वातंत्र्य दिसाच्या येवकार सुवाळ्यात गोंयच्या गिरेस्त सांस्कृतिक दायजाचे दर्शन घडटले. दिवली नाच, घोडेमोडणी यासारकिले गोंयचे लोकनाच, कुणबी वस्त्रकला, संगीत आणि खाद्य पदार्थ, पातोळ्यांचो आस्पाव आसतलो अशें कळटा. घुमट, शामेळ आणि कासाळे यासारकिल्या पारंपारीक वाद्यांतल्यान गोंयची लोककला आणि परंपरेचे प्रतिनिधित्व जातले. तशेंच पातोळ्यांच्या माध्यमांतल्यान राज्यातल्या अन्न संस्कृतायेचे दायज दाखयतले. त्या भायर अजुलेजो टायल्साची झलक दिसतली अशी माहिती मेळ्ळा. दिल्ली जंतर मंतराचेर जाल्ल्या आंदोलना काँग्रेसीन सरकाराचेर प्रश्न उपस्थित केले. मात झारखंडात काँग्रेसीचे गठबंधन आशिल्ले झारखंड सरकार थंय सुरू आशिल्ल्या आंदोलनाचेर कित्याक ओग्गी आसा असो प्रश्न मंत्री मॉविन गुदिनोन केला. झारखंडात काँग्रेसीचो सरकार आसतना हे आंदोलन बंद करपाक सरकाराक कित्याक अपयश येता असोय प्रश्न मंत्री गुदिनोन केलो. तशेंच 3 दिसांचे अधिवेशन थारावप हो घटनात्मक प्रक्रियेचो भाग असून सरकारान ते नियोजीत करूंक ना अशेंय गुदिनोन सांगलें. झारखंड आम्ही एक्झॅक्टली ऑपोजिट परिस्थिती पळयता आणि हिंगा काँग्रेस गव्हर्नमेंट आसा एलोंग विथ जेएमएम. हे गठबंधन कसले गठबंधन
म्हणजे स्टुडंटांचे विरोध असपाचे, समाजाचे विरोध असपाचे की हो सरकार त्यांचे आयकोवपाक शकता म्हणून काँग्रेस थिंगा कितें करता, हिंगा तरी सारखे एक्सपोज जाल्ले आसा आणि पार्लिमेंटानूय डिस्कशन करून दिवप ना. बरे बरे विषय आसा, इम्पॉर्टंट बिल्स पास आमी पार्लिमेंटान करता, देशाक जे सगळे लागू जाता तेय करपाक दिना जाल्यार तेंचो हेतू कितें, खुंयसून तांकां ती शक्ती येता म्हणजे डिस्ट्रप्शन करपाक. हेजेर खऱ्यांनी हे देशाच्या नागरिकांनी चिंतपा जाय की जो आमचो भारत देश सगळ्यो प्रगती करून फुडें वचत आसा आणि आज जेन्ना इकॉनॉमी वायज सुद्धा आम्ही सारखे उंच पावड्यार आसा, 5th लार्जस्ट इकॉनॉमी नाव, ऑलमोस्ट द 4th एंड मे बी द 3rd. आणि हे वातावरण सारखे आयडियल वातावरण आहा ते ना तेन्ना सुद्धा तुमकां खबर आसा हॉर्मोजान कितें जालें, ते ऑयल आमकां पावना तेन्ना सुद्धा आमकां इतले त्रास भोगून सुद्धा स्थिरपणे बाप श्री नरेंद्र मोदी सरकार चलयलो आसा आणि एक बरी लिडरशिप आमच्या भारत देशात दिल्ली आसा. आणि तेन्ना हे लोक सारखेच अशी उचालमोडी लोकांमध्ये हाडपाक सोदतात, नाका थिंगा फकत सोसायटी लॉ अँड ऑर्डर बिगडून दाखोवपाक की हो सरकार चलना म्हणून ते इतले फ्रस्ट्रेट जाल्ले आसा की म्हणजे बरे शिकलेले आसा तांकां बरे भाशेन समजता की कोण हे सगळे आड येता ते. हांव तेंचे लागीं मागता तुम्ही जे आमकां म्हणजे बोटान दाखयता की हे चलना ते चलना, तुम्ही स्टुडंटांचे मानून घेना. झारखंडाक पयली स्थिती सारखी करा, थिंगा दाखया की तुम्ही खरे जेनझी बरोबर आसा, आमचे स्टुडंट पावर जो आमी म्हणटा तेंचे बरोबर आसा. हांवूय एक स्टुडंट मुवमेंटासून वयर चललो, ऑल गोवा स्टुडंट्स युनियन म्हणनाका, कॉलेज टायप म्हणनाका, म्हाका खबर आसा युथ म्हणल्यार कितें ते. आमचो सरकार, केंद्र सरकार आणि हांगा स्किलिंग ऑफ युथ हे कार्यक्रम आमचे चालूच आसा. मोर्जेच्या पोके फॅमिलीन आपली गणेश मूर्ती तयार करपाची 150 वर्सांची परंपरा तिगोवन दवरल्या. मूर्तीकार उमाकांत पोके आपल्या फॅमिली सयत चिकण मातयेपासून आकर्षक मूर्ती तयार करतात. पोके आणि शिवराय, परशुराम, डॉ. आंबेडकर हांच्या सयत 21 फूट स्वामी समर्थांची मूर्ती लेगीत तयार केल्या. पळयात पोके फॅमिलीची 150 वर्सांची परंपरा. मोर्जे वाठारांतल्या पोके फामिलीन आपली 150 वर्सांची परंपरा तिगोवन दवरल्या. फाटल्या 150 वर्सां सावन ही फामील चिकण मातयेपासून आकर्षक गणपतीच्यो मूर्त्यो तयार करता. मूर्तीकार उमाकांत पोके हांणी शिवराय, परशुराम, डॉ. आंबेडकर हांच्या सयत 21 फूट स्वामी समर्थांची मूर्ती लेगीत तयार केल्या. पळयात पोके फामिलीची गणेश मूर्ती तयार करपाची परंपरा. 9-10 वर्सां जातली. हयसरच करता काय ना हयसरूच ल्हानपणा म्हाजो डॅडी करी, मागीर ते शिकून आमी हयसर येवन मागीर हयसरूच आमी ट्रेन जाले. आता तू मूर्तीची कितें कितें कामां करता? हांव आतां फिनिशिंग करता, परत कितें बारीक बिरीक अशें हें करा, डिजायनींग बी तसलें कर. जॉब मेळत जाल्यार हांव हे कलेंक आसतलोच, सोडचो ना. कित्याक ल्हानपणा पासूनच हांव हयसून कला शिकला न्हू, आनी म्हाका उमेद आहा की अशें गणपती करपाचे बी. म्हाका जाली आतां एक 7 वर्सां. कितलो टायम दिता हे गणपती मूर्त्यो करपाक? म्हटल्यार हांव सकाळचो येता 9 ते 7 मेरेन करता. मागीर परत अशें आमचें प्रायवेट काम आहा, ते कामार वयता. मागीर मूर्ती कशी कितें कितें करता? ह्या मूर्तीचे कसले कसले काम येता तुका? हांव साशे भरता आनी गणपतीचे कितें हात तकले हात ते दसयता. पेंटिंगेचेर आमचे कॉम्प्रेसर बीन चलयता. आणि मागीर कितें चिंतला तुवें? ते आपले कामय करपाचे आनी हे काम सोडप ना, हे हांवें चिंतला. मूर्ती करता बारीक बारीक, कितें आसले स्टॅच्यू बीन आसलेले ते करपाक येता. तुमच्या घरान आनी कोण तशें करताले मूर्त्यो? ना, तू फक्त उमाकांताकडे शिकपाक आयला? हय. हात मातशे वया येतले बीन. पयलीं स्टार्टींग अशें ते लोय करप आसले, तेजेर मागीर ते हात मागीर तितले सुट्टात, मातयेत बसता हात. मागीर लोय करून करून मागीर ते मोल्डिंग बीन आसता तेन्ना बरें पडटा. हे आता 4-5 वर्सां जाली हांगासर. कितें कितें मूर्त्यो करता तू? कसल्या प्रकार? हे आता मातयेचे काम करता आणि फायबरचे बीन काम करता.
फायबरचे मोल्ड घालपाचे, कास्टिंग करपाचे, फायबर पीस. हे खंयच्यान तू गायडन्स घेतला, मार्गदर्शन कोणाकडल्यान घेतला? हे आता हांव पयलीं उसगांव फोंडा उसगांव त्या सायडीन आसलो. हा थोडे हांव मांद्रा आसलो थोडे वर्सां. मांद्रे. तुळशी करपाक बीन असलें काम करपाक, फायबरचे बुद्ध बीन करपाक. हा हे आता चवथीच्या सिजनाक काम करता तू काय हेरा दिसांनी करता? ना हे आता गणपतीचे काम चवथीच्या दिसांनीच करता अशें. आणि मागीर कसलं काम करता? मागीर आमी मुर्त तयार करता फायबरचे. सो म्हाका आता 5 वर्सां जाल्या गणपतीचे काम हांवें हातीन घेतलं. हांगारूच शिकता तू उमाकांताकडे काय आनी खंय तरी शिकला? ना उमाकांता कडेन शिकलो. आनी कितें करतालो तू पयलीं? पयलीं थंय म्हाजी लायफ कितली ना एज युजल काम घरा शिकपाचें. POPचे आहा पळय ते आमच्या नेचराक मातशें एफेक्ट करता. आतां सगळ्याक आमच्या गोंयांत पळोवंक गेल्यार खुबशे पोल्युशन आहात ते आनी POP हाडून ते आमी आनी पोल्युशन करपाचें ना. आनी सगळ्या मूर्तीकारांक इतलीच रिक्वेस्ट आसा की जाता तितले आपूण माती काम हातीन घेवचें. तर मेन म्हटल्यार मुर्तीकार आपलें काम करतलोच. मेन लोकांनी आपूण फुडें सरचें. जे मेरेन एज अ कस्टमर ते डिसायड करना बाबा आपल्याक मातयेचो धाडूंक जाय, POP नाका, त्या भायर आमी कितें करूं शकना. 5 फुटाची मूर्ती करतलो मातयेची जाल्यार ती हलकी जावंक शकना न्हू. आणि लोकांक ते हलके मूर्ती आणि व्हडले मूर्ती जाय. कितें पर्याय तिचे? एका पर्याय आता सेकंड ऑप्शन आता तेका इको फ्रेंडली आता न्यू आमी हे काढला पेपराचे. ओके पेपराचे माती नाल्यार पेपर ते बट ते POP बीन घेवन ते आमचे नेचराक खूप नुकसान जातलो. ते माती आणि पेपर मिक्स केल्यार कितले दीस लागतात ती मूर्ती करपाक? समज 7 फुटाची 7 फुटाची 5-6 बीन दीस वयतले. आणि मागीर ते विसर्जित करताना काय अडचणी? पेपराक आता काय ना काय ना प्रॉब्लेम? ते काय प्रॉब्लेम जालो. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर निवृत्ती शिरोडकर. नार्वेच्या दिवगळी वाठारात भाजयेचे मळे फुलपाक लागिल्ले आसतनाच या मळ्यांनी आता गव्यांचो धुमाकूळ सुरू जाला. गव्यांनी भाजयेच्या मळ्यांची नाशाडी सुरू केल्ल्यान शेतकारांची राखण आयला. फाटल्या 4-5 दिसांच्यान गवे मळ्यांनी घुसून भाजी पिकांची नासधूस करतात खंय. की आता ST रिजर्वेशनचं नोटिफिकेशन जालें त्या बरोबर सांगेच्या आमदारान सुद्दां हें केलें की आपूण दुसरे कडेन लडू शकता म्हणून तेजेर बोवाळ जालो. सो ह्या दरम्यान तुमी कांयच हें करूंक ना की आतां केपें जर रिजर्व जालो जाल्यार तुमची हें कितें आसतलें, भुमिका कितें आसतली? सध्याच्या आमदारांच्या काळात केपें एक्कूय नवे उदरगतीचे काम सुरू जावंक ना असो आरोप आदले उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकार हांणी केला. मजगती केप्या उदरगतीचे आनी ताच्या संबंधीत टेंडर आपल्या कार्यकाळातूच सुरू केल्ले असो दावो करीत सध्याचो आमदार फक्त नाल्ल फोडून कामाचे श्रेय घेता अशी टिका कवळेकारान केल्या. की आता ST रिजर्वेशनचं नोटिफिकेशन जालें त्या बरोबर सांगेच्या आमदारान सुद्दां हें केलें की आपूण दुसरे कडेन लडू शकता म्हणून तेजेर बोवाळ जालो. सो ह्या दरम्यान तुमी कांयच हें करूंक ना की आतां केपें जर रिजर्व जालो जाल्यार तुमची हें कितें आसतलें, भुमिका कितें आसतली? हय हांवें कोण कशें करून कितें हें करता तेजेर म्हाका वाशी करपा ना. पूण आमी जें काम आज पर्यंत करता तें प्रामाणीकपणान करीत आसात. कसलेंय काम आतांय करता, तेच्या पयलीं जे राष्ट्रीय पक्षा भितर आसता तेन्नाय करी, आतांय हांव करता. हे खंय तरी नोंद पक्षांनी घेवपाचें आनी घेतलें अशें दिसता म्हाका. हांव तेजेर वेगळे भाशेन डिमांड करप किंवा प्रत्येकाची पद्दत वेगवेगळी आसता. आमी जें कशें काम करीत येयल्लें आसा, कशें काम करता, आमचें कंट्रिब्युशन कितें आसा ती खंय तेची नोंद जावपा प्रमाण जातली. पूण बाबूक अल्टरनेट आसा आयज सांगे आनी जर केपें सोडीत जाल्यार तुमकां अल्टरनेटीव खंयची तरी कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा? पळय आमी त्यो काही गजाली हेजेर कित्याक अशें उलयता, खंयचें जावचें ना, आमी आनी खंय सोदचें पडटलें किंवा सोदचें पडलें जाल्यार खंय सोदचें पडटलें ती पार्टी विचार करतली न्ही. ती पार्टी विचार करतली. तुमकां खबर आसा बाबा बाबा केप्याक किंवा आनी कडेन चलता किंवा आनी खंय चलतलो काय चलचो ना. आज आमी आपलें स्वता बद्दल सांगपाची गरज ना, पार्टी विचार करतली. पळय म्हाका ते तातूंत भितर हेजेर तेजें हें चिकल फेक करपाची संवय ना. पूण तूं आतां विचारलें म्हूण सांगता तुमी हांवें सांगपाचे वाटेन हांव जर उलयत जाल्यार अशें दिसतलें की हांव जर ओपोजीट तेज्याक हांव म्हणून उलयता. तुमी गेले आतां 4.5 वर्सां क्रॉस जाली. जे ह्या 4.5 वर्सां भितर हांवें सँक्शन केल्लीं कामां सोडून कसलें नवें काम हाडलां ते मनशान सांगचें. कसलें नवें काम हाडलां? जे प्रोजेक्ट हांवें तेन्ना सँक्शन करून हाडलेले ते तशे आसात. उदाहरण पुलीस स्टेशन 90% काम चालू जाल्लें, 10% खाली उरलां ते तशेंच आसा. तेच्या झाडां वाडलात. एक सायडीन आमचो जो स्थानीक आमदार आहा तो म्हणटा की आपल्याक आपली कामां रावनात, आपल्याक सगळे मंत्री सपोर्ट करतात, मुख्यमंत्री सपोर्ट करतात, सरकार सपोर्ट करता, अशें स्टेटमेंट आमी आयकता. जाल्यार कामाक जे आयज पर्यंत आमी सँक्शन केल्लीं कामां किंवा ती कित्याक जालनात ही कामां
जे हांवें पयलींचे हॉट मिस करपाचे आनी कितें करपा हांवें टेंडर काडलेले तेच उदघाटन करून कोण तेजेच कोण नांव फोडटा आनी तेजे पलीकडे नवें काम कितें आहा तें सांगचें ना जाल्यार हर्षमन आनी सोमयान सांगचें पडटलें लोकांक. भौशीक कागाळी सोडोवपाक खात्यान दुर्लक्ष केल्ल्याचो आरोप करून मॅथ्यू डिकॉस्टान सांग्यावेल्या भौशीक बांदकाम खात्याच्या कार्यालयाक लॉक घाले. थळावणी जायत्यो कागाळी दिवन लेगीत खात्यान दुरुस्तीची सादी कामां करूंक नात असो आरोप मॅथ्यू डिकॉस्टा हांणी केला. पळया. हो मुलगांना येयो विचारप कोणा ना ह्या ऑफिसाक तुमचे इन्चार्ज कन्सर्न कोण हांवें पळयतालो अशें न्हू अरे म्हाका कोणें आन्सर दिवपाक जाय रे कोण दितलो आन्सर आमी अशें हे आमी कावन्सिलर म्युन्सिपालिटीचे म्हणजे म्युन्सिपालिटी पडटा ते लोक विचारता आमकां कितें करता काय म्हणून बी आमी कोणाक विचारप PWD ऑफिसा भितर नोंदवल्ल्यान आमडय कोयनामळ आनी जे त्या सायड कश्टी काले जे लोक रावता तांकां भरपूर त्रास जाता अशें नोंदवल्ल्या ब्रिजार खुणकुलां पडल्या आनी लोक जे बावड्या लायक गाडी ना ते पायलट करून जावं मोटरसायकल घेवन सांग्यार हॉस्पिटलान जावन दोतोरागेर चॅकअपाक येता. पयर एका बायलेची मिसकॅरेज जाली कारण घडोवंक नाना हें हांवें डिपार्टमेंटाक सांगपाक हांव येयल्लो. डिपार्टमेंटाक आमी मेमोरंडम हांव दिना कारण डिपार्टमेंट मेमोरंडम म्हणटा ती सोलार मारता. सो अशा डिपार्टमेंटाक अशें सरकाराचेर म्हाका विश्वास ना. तितून हांव ताका विचारपाक येयलो तो तौफील म्हणटा तो एई जो आहा तो सांग्यार प्रेजंट ना ताजो कन्सर्न जेई आहा तोय प्रेजंट ना. सो हांवें ताका फोन केलो ताका विचारलें तूं केन्ना एटलीस्ट टेम्पररी सोल्युशन कर शिमीट घाल तशें करपाक जायना म्हणटा तो तुज्यान जायना म्हाका सांग हांव करता ना तूं करपाक शकना म्हणलो. आनी हांवें ताका विचारलें डिपार्टमेंटाक लॉक मारपाची परिस्थिती येयली. इतलें जावन सुद्दां हांवें लास्टाक ऑनरेबल PWD मिनिस्टर बाब दिगंबर कामतीक फोन केलो आनी बाब दिगंबर कामतीक म्हाका सांगलां की मॅशो आपूण टॉफिलाक सांगता आनी करून घेता म्हणून. सो ह्या दिगंबर कामाचो ऑनरेबल मिनिस्टर आहा हाज्या विश्वासाचेर 2 दीस आमी डिपार्टमेंटाक दिता म्हळ्यार आयज कितें मंगळार बुधवार ब्रेस्तार शुक्राराक परत आमी हांगा येतले. आमी 15 दीस बी दिवपाक येयले ना आमी कॉन्क्रीट काम करून घेवपाक येयल्या. आमी शुक्राराक परत येतले आनी म्हाका विश्वास आसा की जो ऑनरेबल मिनिस्टर आहा PWD वा दिगंबर बाब कामत हो डेफिनेटली तांकां डायरेक्शन दितलो हें काम करून घेतलो आनी हें जरी जायना तर गोवा फॉरवर्ड पार्टी हो मॅटर सिरियस घेतलो. कारण आंबोळेचे नोंदवल्ल्यान जो आमचे कोयनामळ हे आमचे लोक आहा जे लोकांनी आमकां विश्वासान सांगला ताचो विश्वास आमी दवरतले. राज्यात विकासाच्या नांवान रानां कापपाच्यो घडणुको नेमान चालू आसात अशें म्हणपाक अतिताय जावची ना. देखून रानवटी जनावरां खाणा जेवणाच्या आशेन लोकवस्तीवर आकांत माजोवपाक लागल्यात. शेतां भाटांनी नाशाणी करपाक लागल्यात. लोकां मदीं भंय पातळ्ळा. मात हाका फूल स्टॉप केन्ना. खांडोळा वाठारांत माकडांक आतां दोंगरार कांयच मेळनाशिल्ल्यान भाजयो फळांचेर ताव मारपाक लोकवस्तीत येवपाक लागल्यात जाका लागून लोकांक त्रास सोंसचे पडटा. पूण हातूंत चूक कोणाची जनावरांची मनशांची काय आनीक कोण हें एक मोठें कुवाडें. हांव दर वर्सी हांगासर भेणे घालता आनी भेणे घालून ते आमकां भाजयेक मेळटा आनी ऑर्गेनीक आसता आमचे भेणे. पूण हल्लीच्या ह्या 2 वर्सांक जालां कितें की माकड जे आसा त्या माकडांक दोंगरार कांयच मेळना म्हणून हे आतां सगळ्या घरांचेर आनी सगळ्या लोकांच्या बागायतींनी भितर सरता. आज अशी परिस्थिती जाल्या म्हाका दररोज सकाळचो उठून 5 पळोवचें पडटा हांगासर येवन. कित्याक तर हे भेणे जर तेणी खाल्ले जायत न्हू जाल्यार आमकां कांय खावंक मेळचें ना. पूण तेंची चूक ना. कारण कितें आमी जर दोंगर पेड्यार करपाक लागले झाडां मारून जर तितूरले जर हें केलें जाल्यार तांकां तरी खंय कितें मेळटलें. म्हणून ते आपलें पोट भरपा खातीर मेळटा थंय मेळटा तेज्या पोरसांत घुसता आनी तेजी नासधूस करता. दुसरें आतां ह्या दिसांनी ह्या सायडीन गवे रेडे भरपूर येयल्ले आसा. खंयसर रस्त्यार कोणाचो केन्ना बळी घे तें सांगूंक जायना. अशी ह्या जनावरांची परिस्थिती आज बिकट जाल्ली आसा. हेचें एकूच कारण म्हटल्यार जी आमची मेळटा थंय दोंगर फोड जाले आनी जंगल कट करीत आसा आमी तेच्या पासून हो आमचे भविश्याक एक वायट हें येता. वानर हे झाडार रावता आनी मनीस हो जमनीर रावता. झाडार रावले म्हणटकूच ते देंवपाक सकयल नासता आनी मनशाक ते हांगासरलो हालोवंक दिना. तेन्ना सरकारानूय हेजेर विशेष करून काळजी घेवपाक जाय. आज गोंयान आमच्या प्रत्येक शेतकरी भायर सरून आकाट्यो मारता की आपलें नुकसान केलें वानरांनी
आपलें नुकसान केलें गवे रेड्यांनी अशी परिस्थिती जाल्ली आसा तेन्ना ह्या जनावरां खातीर जर आमी दोंगर राखून दवरले पठारां राखून दवरली तर ते सुशेगाद आसतले आनी आमी सुशेगाद रावतले नाजाल्यार भविश्य येणारें पळय आसा न्हू तें फार बिकट आसा तेजी वाटचाल सध्या अशी वायट परिस्थितीन चल्लेली आसा हें दुर्भाग्य म्हणपाचें. धनगर समाजाक एसटीचो दर्जो दिवपाक सरकाराचे यत्न चालू आसात अशें प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी सांगलें. तांत्रीक अडचणीक लागून धनगर समाजाक एसटीचो दर्जो दिवपाक कळाव जाल्ल्याचें तांणी स्पश्ट केलें. धनगर समाजाच्यो मागण्यो आनी समस्या मुखार व्हरून तांचो फॉलोअप करतले अशें दामू नायक हांणी आश्वासन दिलां. गवळी धनगर समाज जो आसा त्या समाजाक राजकीय त्यांच्या आरक्षणाची अनेक वर्सांची त्यांची मागणी आसा आणि त्याची ती प्रक्रिया दिल्ली दरबारी चालू आसा. डॉक्टर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री आणि ते कंटिन्युअसली ते फॉलो करीत आसा. गाकुवेद म्हणून त्या वेळाचेर सगळ्यांचे एकठांय तें आशिल्लें तातूंत भितर 3 समाजांची मान्यता मेळ्ळी फक्त एकच धनगर समाज आसा जो मुळात सुरवाती पासून जो 1963 पासून थंयच्यान आतापर्यंत जो सगळो प्रयत्न करीत आसा. सगळ्यांत पयले आरक्षणाची मागणी तर तांचीच आशिल्ली आनी तांची मागणी सरकारी दरबारात टॅक्निकल प्रोसेसाक लागून खंय तरी वयर सकयल जायत आसा अडकून ती तांची मागणी आसा ती बेगीन जावपाक जाय आशिल्ली. कितली कडेन मागणी केली तेंच्यांनी? तांची मागणी आतां पासून न्ही जुनी मागणी आसा. कॉरस्पॉन्डन्स जातात आनी तातूंतल्यान मागीर रिपोर्ट्स असतात आनी कितें आसता ती सगळी प्रक्रिया आसता ती सगळी ती तांच्यांनी सगळी पूर्ण करीत आसात कितें कितें लागता आनी त्या खातीर ते म्हाका एक मेळपाक आयले अध्यक्ष ह्या नात्यान आनी ह्या मातसो प्रयत्न करपाक सुटावो करपाक रिजॉल्व करपाक मातसो प्रयत्न करचो आसा. लोकसंख्या जितली तेंची तांची तशी सगळ्यांत कमी लोकसंख्या खरें म्हणल्यार मायनॉरिटी भितर खूब कमी लोकसंख्या तांची आसा. सरासरी 30,000 पर्यंत पूण जातली मागणी त्यांची रास्त आसा. गोंयचो मूळ जे आसा भूमिपुत्रां भितर धनगरांचो समावेश आसा आनी तांचा गवळी धनगर आशिल्ले कारणान अनेक स्टेटींनी वेगवेगळे तरेन आसात धनगर समाज आनी तसो ह्याय समाजाची एक वळख वेगळी अशी आसा. ताळगांव भोंवपी फूडकार्ट गाडयेक वीज खांब्यावयल्यान थेट मिटरांतल्यान वीज जोडणी दिल्ल्याचो आरोप थळाव्या लोकांनी केला. फूडकार्ट गाडयेक हे वीज जोडणी खंयच्या आदाराचेर दिली हाचेर प्रश्न उप्रासता. तशेंच ही गजाल संबंदीत ए आनी जे यांच्या नदरेक कशी आयली ना. फुडाराक अपघात जाल्यार कोण जबाबदार आसा अशे प्रश्न थळाव्या लोकांनी मांडले. तशेंच बेगोबेग खर पावलां उबारपाची मागणी केल्या. तूं खंयच्या डिपार्टमेंटाचो जावं खंयचे प्रायवेट ऑथॉरिटी कोण तूं ना तूं सांग रे. म्हाका कोणेंय सांगलें म्हणून कांय ना आमकां. कित्याक सांग युनिफॉर्मान आसा म्हणटकूच ऑथॉरिटी न्ही ताका. आतां कन्सर्न कितें तरी तुमकां लेटर आसतलें न्हू परमिशन की हें वचून बंद चेंज करा म्हणून कितें ना तरी पूण तुमी सांगूंक जाय. तुमी ग्रावंडाचेर जेन्ना तुमी काम करता म्हणून तुमी आतां खंय पणजे तालिगांवचे. ओके. तुजें नांव कितें साहेब? तुजें नांव कितें सर? नरेश नरेंद्र. आनी हो इलेक्ट्रिसिटीचो टेक्निशियन. कित्याक हेज्या पयलीं मरे हांगासर कोण गावोंक नासलो. कोणें केला तें कनेक्शन. आतां तुमी तरी आसा म्हणून कळ्ळें न्हू की तुमी विलिंगली हें कनेक्शन दिलां म्हणून. कित्याक अशें पळय मुवेबल कार्ड आसा गाडी आसता ताका अशें कनेक्शन दिवपाक मेळना. जर तुमी लॉच्या भायर वचून दिता तेंय कळपाक जाय न्ही. कित्याक ही लोकांक रिस्क 100% ही रिस्क आनी हे रिस्कीचेर जर कोणाचें लायफ जर गेलें जाल्यार कोण जबाबदार सांग.
मागीर तुम्ही म्हणटले आमकां कांय खबर ना, ऑफिसरांक विचारा. पूण ऑन ग्राउंड कितें आसता, जो कोण करता, जो हात लायता ते वस्तीक, तेजी जबाबदारी चड आसता. ऑफिसान ऑर्डरी ते पळयनासतना दिल्ली आसता, पूण ग्राउंड लेवलार कोण पळय काम करता तांची व्हडली जबाबदारी जाता. समजा फाल्यां सकाळी हांगासर समजा कितें रिस्क फॅक्टर जालो, कोणाकूय समजा शॉक येवन कोणाचो जीव गेलो जाल्यार मागीर हे नरेंद्र म्हणटा तांकांच जबाबदार धरतले अशें तरी म्हाका दिसता. भाजपाक हलोवपा खातीर आप युती करपाक तयार आसा. सगळ्या विरोधी पक्षांनी एकठांय येवपाक जाय अशें आमच्या पक्ष फुडाऱ्यांनी सातत्यान सांगिल्लें आसा, अशा वेळीचो आमदार क्रूज सिल्वा सांगता. विरोधी पक्षां मदली युती विशींची चर्चा बेगिनात बेगीन जावपाक जाय अशें मत आमदार सिल्वा हांणी उक्तायलां. आयकात. गिरीश चोडणकरान एक स्टेटमेंट केल्लो आसा आनी ताणें म्हणिल्लें आसा बीजेपीक डिफीट करपा लागून आमी सगळे पार्ट्यांक अलायन्स करपाक रेडी आसात फुडल्या इलेक्शना खातीर. सो तुमी आम आदमीचे MLA कशें पळयता हें गिरीशाले स्थिती? आमचे पार्टी प्रेसिडेंटान ऑलरेडी क्लॅरिफाय केलां, जायते पार्टी प्रेसूय दिल्ल्या. आम आदमी पार्टी गोंयची पासत BJP हारोवपाक आमी एकठांय जावपाक रेडी आहा. काँग्रेसा लागीं खंयच्या पार्टीला सगळे पार्टीला आमी एग्री आहाय. टॉक स्टार्ट जावपाक जाय आनी आमी जेन्ना MP इलेक्शन जाल्लें तशें करून आमी कमिटी काडली, सगळे पार्टीची अलायन्स मिटींग जाताली आनी तेन्ना आमी सगळे एकठांय जावन आमी सावथ गोवा जिखलेले सगळे एकठांय जावन. तेज भाशेन आमी 100% रेडी आहाय आम आदमी पार्टी अलायन्स करपाक आनी BJP हारोवपाक. लंच टायम न्यूज हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. ये मेरी पहचान है और ये पारुल यूनिवर्सिटी की पहचान है. नमस्कार येवकार. दिस इज जस्ट खबरांचे खोबरे. सध्या राजकीय वर्तुळात अलायन्स करपाक